फकत भाजपाकूच सत्तेंतल्यान भायर काडपा खातीर आमी युती करची अशें कांय जाणांक दिसता जाल्यार ती आमकां मान्य ना। पोगो ना जाल्यार आमी युती करचे ना म्हणून आरजेपीच्या मनोज परबान स्पश्टूच सांगलें। आमच्या तत्वा कडेन तडजोड करून आमकां युती मान्य ना अशें ताचें म्हणणें। आमकां भाजपा नाका हो काय गोंयांत गोंयकारांचें अस्तित्व तिगोवन दवरप हो मुख्य मुद्दो आसा ती आयज चिंतपाची गरज आशिल्ल्याचें मनोजाचें म्हणणें। आयज आमकां बीजेपी नाका हो आमचो मेन मुद्दो आसा काय मायग्रंटा पासून गोंय साल्वार करपाचें आनी आमची आयडेंटिटी साल्वार करपाची, आमचे आयडेंटिटी गोंयांत दवरपाचें, आमचें अस्तित्व दवरपाचें हें इम्पॉर्टंट आसा। हे लोकांनी विचार करपाक जाय। इट इज नॉट जस्ट बीजेपी भायर मारले म्हणून जावपाचें ना। आयज आमकां दुसरो पॉलिटिकल सिस्टम हाडटा तो घाटी फ्री सिस्टम आसपाक जाय, मायग्रंट फ्री आसपाक जाय, फॉर पोगो आसपाक जाय। आनी हो जर फॉर पोगो जर फुडलो सिस्टम ना जाल्यार गोंयकारांक कोणूच वाचोवपाक शकना। खूपशा जाणांक बीजेपीची एलर्जी आसा, हय बीजेपी पाड घालतात पूण ते डजंट मीन की दुसरे पॉलिटिकल पार्टी कितें तरी दुरान भुला म्हणून फाल्यां आमी अलायन्स जातले, दुसरे पॉलिटिकल पार्टी म्हणटले आमी खंयच्या तरी लमाणेक काडून तिकेट दिता, खंयच्या यादवाक काडून तिकेट दिता, नाल्यार खंयच्या येल्लप्पाक काडून दिता, नाल्यार खंयच्या पटेलाक काडून दिता म्हणटले, खंयच्या चौधरीक काडून दिताले म्हणटले। आतां तुमी पळयता चौधरी बिद्री म्हणून खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीचे ऑलरेडी युथ विंग आनी कसले कसले विंग लिडर आसात। हे फुडें जर हांकां जर आमी जर फाल्यां जर लिडर केले आनी त्या पॉलिटिकल पार्टीचे जर आमी एक्सेप्ट केले जाल्यार आमची आयडेंटिटी कितें उरतली। आनी अशें धरून नाका की आमी अलायन्स जातले, अलायन्स करतले म्हणून आमी जाय ते मान्य करतले म्हणून ह्या मायग्रंटांचे इलिगल वोटिंग दादागिरी इलिगल तेंचे बसते आमी एक्सेप्ट करतले म्हणून ना। सॉरी, हे दुसऱ्या पॉलिटिकल पार्टीक शिटकावणी दिता हें मान्य करपाचें ना। आनी फाल्यां जर गोंयकार आमकां म्हणटा बीजेपीकूच उडोवपाक जाय म्हणून अलायन्स जाय जाल्यार ना। सॉरी, हो आमचो गोल न्हू। आमचो गोल आमच्या गोंयांत गोंयकाराक आमचे हक्क दिवपाक, पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास करपाक, हे मायग्रंट जे इलिगल एक्टिविटीज करतात, क्रायम करतात तांकां साटली पोटली घेवन तांकां घरा धाडपाचें आमचो हें आसा, एम आसा, ऑब्जेक्टीव आसा। आमचे जागे आमच्या गोंयकारांकूच मेळपाक जाय, आमचे नोकऱ्यो आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय, आमचे कॉमन लँड आमच्या गोंयकारांक मेळपाक जाय आनी आमची आयडेंटिटी आनी आमची पीस आसा आनी आमचें जें नांव आसा गोंयचें तें आमकां परत हाडपाक जाय। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।